ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पूर्णरूपी पाषाणाचे देऊळ बांदचे जेणेकरून पुढे आणि परत 1000 वर्षाचा इतिहास जाऊ नये। श्री लक्ष्मीनारायणाची जी सर्पकुंडली जी आसा ती ही आसा, सो आमी तेजेर वज्रलेप करून कार्विंग जो आसलो तो रिटेन करून सारको तेजेर वज्रलेप केला। त्या मंदिराची पूर्णतः नवीन वास्तू आमच्या न्हावेली गावच्या लोकांनी सगळे तन मन धन अर्पण करून उभी केली आसा। देवळाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आमचे विष्णू पंचायतन 10 अवतार ह्या प्रत्येक खांब्याचेर तुमकां दिश्टी पडटा। हे देऊळ आम्ही हेमाडपंथी पद्धतीन बांधलेले आसा। अलौकिक अशी सनातन संस्कृती आणि ही संस्कृती तिगोवन दवरपी कितलेच भावार्थी। दरेकाचो भाव भक्ती आणि श्रद्धा वेगवेगळी, मात उगमस्थान एक आणि ह्याच भक्तीच्या ताकीर उभारी घेता तांचे दैवत। अशाच एक अथांग भक्तीचे उदाहरण म्हळ्यार साखळीच्या नावेली गांवचे सुमार 700 वर्सांचो इतिहास आशिल्ले श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थान। हे आमचे जे देऊळ आसा आणि ही तुम्ही जी मूर्ती पळयता तेका ऑलमोस्ट 600 ते 700 वर्सांचो इतिहास आसा, जो आमी हालींचो एक स्टडी कॅरी आउट केल्ली। त्या स्टडी अंतर्गत डॉक्टर रोहित फाळगांवकर जे पुरातन अभ्यासक आसा, डॉक्टरेट तेणें केला तेणें, सो तेंच्या अंदाजानुसार ही जी आमची पाषाणाची जी मूर्ती जी आसा लक्ष्मीनारायणाची, ती मूर्ती अंदाजे 600 ते 700 वर्सांची आसा। ह्या मूर्तीत अशें एक वैशिष्ट्य अशें आसा की हेजी जी कानान जी कुंडली आसा ती सर्प कुंडली म्हणून आसता। नॉर्मली मकर कुंडली ही श्री हरी विष्णूच्या हेतून आसता। हांगा पळयत जाल्यार तुमकां ती वैशिष्ट्य पळोवंक मेळटली। तशेंच आनी एक वैशिष्ट्य अशें आसा की हांगा शैव आनी वैष्णव हे दोन्ही गुण जे आसा हे आमच्या मूर्तीत मेळटा। पुरातत्व जाणकारा प्रमाण ह्या देवळांत आशिल्ली ही मूर्ती सुमार 600 ते 700 वर्सां पोरणी आणि जनार्दन रूपी नारायणाची। हांव देवस्थानचो पुजारी रवळनाथ महालक्ष्मी भूतनाथ आणि हे देऊळ जे आसा ते लक्ष्मीनारायणाचे। हे पंचायत आहा, मूळ सातेरी हे गांव ही, आणि लक्ष्मीनारायण गणपती आहा, दुर्गादेवी आहा, महादेव आहा। हे पुरातन देऊळ खूब 550-600 वर्सांचे। त्या प्रमाणे मातशें बरोबर नासल्या कारणान हे ग्रामस्थांनी बांधले आणि हेजो आतां दुसरो हे प्रतिश्ठापना आसा ही गांवच्या लोकांनी केल्ली आसा। सगळे लोक जे आसा सगळे आमचे गांवचे मानी भोमानी 12 अधिकारी आसा। गांवचे अधिकारी म्हणटा ते गांवकार 4 चौगुले, तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकत्र जावन लोकांचो सहकार्य हेका मेळ्ळा आणि हे बऱ्यापैकी हे आमचे मंदिर आमी बांदलेलें आसा। आमची जी श्री लक्ष्मीनारायणाची जी सर्पकुंडली जी आसा ती ही आसा सर्पकुंडली। तशीच जी पयलींची मूर्ती आसली ही जी पाषाण आसली त्या हेजेर आसली, म्हणजे मातशी खूब पुरातन आसल्या त्या कारणान तेजी जी अशा परिस्थितीन आसली। सो आमी तेजेर वज्रलेप करून तेजो जो कार्विंग जो आसलो तो रिटेन करून सारको तेजेर वज्रलेप केला। हो वज्रलेप कलाकार आमी स्पेशली महाराष्ट्रासून घेवन आयल्या। सो महाराष्ट्रांतसून तेणी वज्रलेप अशे पुरातन मूर्तीन खूब केला, म्हणून तेजो मागीर लायफूय जो आसा तो खूब फुडें वता। आमच्या लक्ष्मीनारायण पंचायताची पुनर्स्थापना 9 मार्चाक जातली। आमच्या लक्ष्मीनारायण पंचायतान आमी कित्याक लागून जर म्हणटा तर आमच्या हातून देवस्थानात 5 मूर्ती आहा। लक्ष्मीनारायणाची मूर्ती आसा, गणपतीची मूर्ती आहा, दुर्गे मातेची मूर्ती आसा, महादेवाचे लिंग नंदी आसा। इतिहासकार अभिदीप विष्णू देसाय तसंच आर्किओलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित फाळकार हांच्यानी हेजेर अभ्यास करून ही सादारणशी 600 वर्सां पयलींची आसा हे सिद्ध केल्लें आसा। सदांच आमी पळयता दुर्गे मातेचे मुर्तेचेर आमचे कितें आसता, त्रिशूल आसता। आमचे हेजेर त्रिशूल नासून भाल्याचेच हे आसा संदर्भात। तशें लढाई करतना ढाल जाणी कितें आसता, पूण हेजेर हांगा आमकां वेगळे पद्दतीची शस्त्र आसा। तशेंच ही आमची गणपतीची मूर्ती सामकी एकदम आधुनीक आसा। सादारण ह्या पंचक्रोशी म्हटल्यार आमच्या खंय पडना, तशीच ही दुर्गे मातेची मूर्ती तशी आसपाक शकना आणि ही एकदम
एकदम खूप पुरातन हांगा आमच्या लक्ष्मीनारायणाच्या ज्या मुर्तीन जी सर्पकुंडली जी आसा ही सर्पकुंडली आसा. ती सर्पकुंडली म्हणून हांगा शैव हो हितून गुण येता. तशेंच हांगा तुमी पळयत जाल्यार एका हातीन त्यांच्या रायट हातीन सकयल्या माळ आसा. ती माळ आसा ती 21 मणी माळ आसा. सो आमच्या अभ्यास केल्ल्याच्या रिपोर्टानुसार हे जे लक्ष्मीनारायणाचे जे रूप आसा, नारायणाचें जे रूप आसा, हे जनार्दन रुपी म्हणून जे हें आसा तें हे हांगा पळोवंक मेळटा. आनी हांगा जनार्दन रुपी हे इंडियेन तशें पळयत जाल्यार एकच आनी एक देवूळ आसा तें केरलाक आसा. आनी तें देवूळ जें आसा तें अशेंच पुरातन आसा आनी तेजो आर्किटेक्चर देवळाचो स्टायल सुद्दां तो तितलोच पुरातन आसा. ह्या मुर्तेची महती फुडलीं 1000 वर्सां तिगोवन उरची ह्या विचारान ग्रामस्थांनी गोंयचीच न्ही जाल्यार महाराष्ट्र आनी राजस्थानी देवळांच्या शिल्पकलेचो अभ्यास केलो आनी एकमतान विचार जालो की पुरातन हिमाडपंथी शिल्पकलेचो वापर करचो. आनी 2020 कामाक सुरवात जाली. आमी जेन्ना देवळाक जो एक पुरातन जेन्ना आमी देवूळ हें बांदचें अशें जेन्ना आमचें सगळ्यांचें थरलें, सो थंयचेच आमी प्रामुख्यान महालक्ष्मी देवळानूय गेले. तशेंच आमी हांगा सप्तकोटेश्वर देवळान गेले, तांबडी सुर्ला देवळान गेले. ही देवळां पुरातन जी आसा त्या देवळांचेर स्पेसिफिकनेस कशी आसा. सो ती स्पेसिफिकनेस प्रत्येक जाग्यार वचून कितें थंयची एक नविदाद घेवन आमी हांगा संकल्पना हाडपाचो प्रयत्न केला. आनी तुमकां सगळे देवूळ जे आमचे जे आसा तें हेमाडपंथी जी आर्किटेक्चर स्टायल आसा पयलींची पुरातन जी आसा ती हांगा पळोवंक मेळटली. ही हेमाडपंथी. सो हे जे 2 आमी इंटरलॉकिंग स्टोन पॅटर्न ह्या पद्दतीन आमी केला. आनी होच जो स्टोन जो आसा, जो फातर जो आसा, आमी नांदेड महाराष्ट्रासून हाडला. आनी आमचे जे चडशे जे कारागीर जे आसले ते फाटली 4 वर्सां जाली आमी राजस्थानसून हांगा एक टीम आसली आनी त्या टिमीन बऱ्यांतले बरें काम करून आमकां हांगा दिल्लें आसा. सो आतां तुमी जी विज्युअल्स पळयल्ली त्या विज्युअलानुसार तुमकां क्लियरली दिश्टी पडटा की जी सुर्याची किरण जी आसा ती सारकी आमच्या गर्भकुडीन येता आनी 12 ते 12:30 दरम्यान आमची जी ह्या टायमार स्पेसिफिकली ह्या तिथीक ती सुर्याची किरणां येतली. सो ती आमी तुमकां पळोवपाक 9 मार्चाक जेन्ना मुर्ती प्रस्थापीत जातली, पुनः प्राण प्रतिश्ठापना आमचो सोहळा जेन्ना जातलो तेन्ना तेजी हे तुमकां पळोवपाक मेळटली. तुका सांगपाचें म्हणल्यार आमच्या ह्या देवळाचें वैशिश्ट्य म्हणजे आमच्या विष्णू पंचायतान त्या खातीर आमी हांगा विष्णूचे 10 अवतार ह्या प्रत्येक खांब्याचेर तुमकां दिश्टी पडटा. तशेंच 10 आनी 2 द्वारपाल जय आनी विजय ह्या प्रत्येक खांब्याचेर आमी दाखयला. म्हणजे तूं एक प्रदक्षिणा काडीत जाल्यार तुका 10 अवतारांक एक प्रदक्षिणा घातलेल्या भशेन जाता. एके काळान जीर्ण अवस्थेत आशिल्ली म्हज्या देवाची मटी भव्य आनी सगळ्यांत वेगळी आसची असो भाव मनान धरून एकठांय आयिल्ले नावेली गांवचे कितलेच ग्रामस्थ. प्रामुख्यान जर आमी पळयलें जाल्यार आमच्या गांवाची रचना जी आसा त्या रचनेचो जो एक भाग जावन आसा आमच्या लक्ष्मीनारायण देवळाच्या माध्यमातून एक सातेरी, कोळमीवस, गाढवस, कुलदेवता आमची, त्याच्या फुडें बेताळ, रवळनाथ आनी बाकीच्या सगळ्या सभोवती गांवांतले जे देवचार आसात त्यांच्या माध्यमातून आमच्या गांवाची रचना जाल्ली आसात. आयचे घडयेक आमी जी लक्ष्मीनारायण देवळाची पुनर्प्रतिश्ठापना जी करतात त्याच्या फाटल्यान आमी 2007 ह्या सालांतल्यान आमच्या मूळ जे दैवत आसा सातेरी जे आसा आमचे गांवस कुटुंबियाचे, कोळमीवस जे देवूळ आसा ते आमच्या गावड्या समाजाचे आनी गाढवस जो आसा हो आमच्या घाडी कुटुंबियाचे. ह्या देवळांतली आमी पुनर्स्थापना जी केल्ली आसा ती सादारणशी 2007 कारण थंयच्यान आमची गांवाची जी बांदणी जी आसा ती सुरू जाल्ली आसा. तातूंतल्यान ती बांदणी केली तेच्या नंतर आमी कुलपुरुशाची आमी बांदणी केली. त्याच्या नंतर बाकीचे आमचे जे गांवाचे जे कुलपुरुष जे आसात वेगवेगळ्या ग्रामस्थांचे त्यांच्या माध्यमातून आमी एक गांवांत एक देवळांतली पुनर्स्थापना करपाची प्रक्रिया सुरू जाली आनी तेजोच एक भाग म्हणून हे मोठ्या प्रमाणात आमच्या गांवाचे लोक सगळे कुटुंबीय सगळे एके कडेन येवन हो जो लक्ष्मीनारायण देवळाचो
जो सुवाळो जो आसा हो पुनर्प्रतिश्ठापनाचो हो आमी हांगा पार पाडपाक लागून जमलेले आसात. कोविडाचो काळूय भक्ती फुड्यान तिगोवंक शकलो ना. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. हांगा जे लक्ष्मीनारायणाचे नावेलीक मंदिर आशिल्ले त्या मंदिराची पूर्णतः नवीन वास्तू आमच्या नावेली गांवच्या लोकांनी एकठांय येवन हांगच्या कमिटी मंडळींनी पुढाकार घेवन सगळे तन मन धन अर्पण करून उभी केल्ली आसा. 2020-21 ह्या सालांत त्यांनी आणखीन हे मंदिर बांदपाक सुरवात केली. पूण कोविडाचो काळ सगळ्यांकूच खबर आसा. पूण त्या लक्ष्मीनारायणान तांकां ताकद दिली आणि आज हे भव्य मंदिर जे आसा हे उबें जाल्लें आसा. शुक्रार, शेनवार, आयतार अशे 3 दीस हांगा लक्ष्मीनारायण देवी, त्याच प्रमाणे गणपती आणि शंकर ह्या संपूर्ण देवतांचे प्रतिष्ठापनेचे कार्य जे आसा हे आणखीन विद्वत ब्राह्मणांच्या सहाय्यान सगळ्या गावच्या लोकांच्या उपस्थितीत आणि दत्तधाम नाशिक हांगचे जे कितें आणखीन परमहंस परिव्राजकाचार्य जे कितें आणखीन सद्गुरुनाथ आसा त्यांच्या हातान त्यांच्या आणखीन शुभ कर कमलान 9 तारखेक सकाळी पहिली 10:58 10:38 या सुमुहूर्ताचेर शिखर कलश प्रतिष्ठा जातली आणि मागीर हांगा सगळ्या देवतांच्या प्रतिष्ठेचो कार्यक्रम जातलो. हे पूर्ण मूर्ती जी आसा ती आमची लक्ष्मीनारायणाची मूर्ती आणि ती जनार्दन रूपी नारायण. त्याच्या हातीन एक माळ आसा, जपमाळ, आणि कानान सर्पकुंडली आसा. ताका लागून ताका जनार्दन रूपी मूर्ती अशें म्हणटा. आतां नारायण म्हटल्या बरोबर थंय गरुड येयलोच, जवान गरुड. ताका लागून आमी आतां गरुड स्तंभा कडेन उबे आहा. हो गरुड स्तंभ जो बांदला तोय तसोच काळ्या दगडांनी बांदलेलो आहा. तोय बी दगड नांदेडसून हाडलेलो आहा, महाराष्ट्रांतसून, आणि एक विशिश्ट पद्दतीचो तो बांदलेलो आसा आमी. आनी वयर गरुड वाहन. तर आतां आमचे 4 दीस जे कार्यक्रम चलतले त्या कार्यक्रमाक आमचे समस्त नावेली वासी, नावेलचे गांव, आमचे सगळे भावबंद आणि पूर्ण गोंयांचे सगळ्या लोकांक आव्हान करता की ह्या 4 दिसांत कार्यक्रमाचो पूर्ण लाभ घेवचो. आज ह्या जनार्दन रूपी श्री लक्ष्मीनारायण देवळाच्या प्राणप्रतिष्ठेन नावेलीच न्ही जाल्यार पुराय गोंयच्या भक्तांनी एक उमेद फाकल्या.